एझेकिएल देव मंदिराचो मोदलो भाग चॅप्टर 41. मागीर त्या मनशान म्हाका देव मंदिराच्या मोदल्या भागांत व्हेलो आनी ताच्या खांब्यांचें जोक घेतलें. तें लांबायेन 3 मेत्रांचें आनी रुंदायेन 5 मेत्रांचें आसलें. प्रवेशाची रुंदाय 5 मेत्रांची आसली आनी दर एके वाटेन 2.5 मेत्रांच्यो वोंती आसल्यो. त्या कुडाचें जोक काडलें. ताची लांबाय 20 मेत्रांची आनी रुंदाय 10 मेत्रांची आसली. देबीर भितरली कूड. मागीर तो भितर गेलो आनी दाराच्या खांब्यांचें जोक काडलें. तांची लांबाय 1 मेत्राची आनी रुंदाय 3 मेत्रांची आसली. दोनूय वाटांनी तांची दाटाय 3.5 मेत्रांची आसली. मागीर ताणें ताची लांबाय झोकून काडली. ती 10 मेत्रांची आसली आनी तशेंच ताची रुंदाय 10 मेत्रांची. ताणें म्हाका म्हणलें, हें परम पवित्र स्थान. हें परम पवित्र स्थान. वोंतीक तेंकून बांदल्यो कुडी. मागीर ताणें देव मंदिराच्या वोंतींचें जोक काडून घेतलें. तांची दाटाय 3 मेत्रांची आसली. त्या वोंतींक तेंकून आख्ख्या देव मंदिरा भोंवती रुंदायेन 2 मेत्रांच्यो ल्हान ल्हान कुडी आसल्यो. ह्या कुडींक 3 माळ्यो आसल्यो. एके माळयेर 30 कुडी. एके माळयेर देव मंदिराच्यो भायल्यो वोंती सकयले मावळे परस अदीक बारीक आसल्यो. अशें ह्यो कुडी वोंतींचेर सारक्यो बसयल्ल्यो पूण सकयल्या वोंतींनी त्यो घुसूंक नासल्यो. अशें भायल्यान पळयल्यार देव मंदिराच्यो वोंती सकला थावन वयर पर्यान एकेच दाटायेच्यो दिसताल्यो. देव मंदिराचे भायले वोंतीक तेंकून कुडी भायल्यान 2 रुंद शिडयो बांदलेल्यो आसल्यो. अशें सकयले माळये थावन मदले आनी उंचल्या मावळ्यांचेर चडून वचूंक जातालें. ह्या कुडींची भायली वोंत दाटायेन 2.5 मेत्रांची आसली. देव मंदिराचे उत्तरे वाटेन आसलेल्या कुडींनी भितर सरूंक एक दार आसलें आनी तशेंच दक्षिणे वाटेन आसलेल्या कुडींनी भितर सरूंक एक दार. देव मंदिरा भोंवती सगळ्या वाटांनी 2.5 मेत्र रुंद एक तेरास आसलो म्हूण हांवें देखलें. तो 3 मेत्र जमनी वयर आसलो आनी तो आनी देव मंदिराचे कुशीक आसलेल्या कुडींची बुन्याद एकाच पांवड्यार आसली. त्या तेरासा आनी यादनिकांक दवरलेल्या कुडी मदें देव मंदिराक तेंकून 10 मेत्रांची एक उक्ती स्वात आसली. अस्तमतेक बांडावल. देव मंदिराचे अस्तमतेक उक्ते स्वातेच्या तोंकार लांबायेन 45 आनी रुंदायेन 35 मेत्रांची एक बांडावळ आसली. तिच्यो वोंती शेकांचेक 2.5 मेत्रांचे दाटायेच्यो आसल्यो. त्या मनशान भायल्यान देव मंदिराचें जोक काडलें. लांबाय 50 मेत्रांची आसली आनी देव मंदिरा फाटल्यान थावन उक्ती स्वात काडून बांदवलीचे अस्तमतेक आसलेल्या तोंका पर्यानूय 50 मेत्रांची अंतर आसली. अस्तमते वाटेन दोनूय वाटांनी आसलेलीं वारांदां धरून देव मंदिराची लांबाय ताणें मेजून काडली. हांगाय 50 मेत्र मेळ्ळे. देव मंदिरांत भितर देव मंदिराच्या प्रवेशाचो वसरो. पवित्र स्थान आनी गाभारो हांच्या वोंतीक जमनी थावन जनेलांचे उंचायेक पर्यान लांकूड मारलेलें आसलें. ह्या जनेलांक एक पड्डो आसलो. देव मंदिराच्यो भितरल्यो वोंती दारांचे उंचाये पर्यान कांतयल्ल्या चित्रांनी भरलेल्यो आसल्यो. हीं चित्रां खाजूर माडांचीं आनी पाकटे आसलेल्या मोनजातीचीं. एक खाजूर माड, एक मोनजात एका फाटल्यान एक अशें आख्ख्या वसऱ्याच्यो वोंती भरलेल्यो. दर एके मोनजातीक 2 तोंडां आसलीं.
एक तोंड मनशाचें आनी हें खाजूर माडा वाटेन वळ्ळें आसलें आनी दुसरें तोंड शिवांचें त्याच माडा वाटेन वळ्ळलें आसलें. आख्खे वोंवतीक शेकांचेक अशेंच आसलें. जमनी थावन दारां वयर पर्यान पवित्र स्थानाच्या दारांचे खांबे चौकोणे आसले. लांकडाची वेदी गाभाऱ्याच्या प्रवेसा मुखार कितेंशें आसलें तें दिसतालें. एक लांकडाची वेदी, तांची उंचाय 1.5 मेत्रांची आनी रुंदाय 1 मेत्राची. कोणशाचे खांबे उमरो आनी कुशी लांकडांचींच आसलीं. त्या मनशान म्हाका सांगलें, हें सर्वेस्पराच्या फुड्यांत उबें आसा तें मेज. दारां पवित्र स्थानांत भितर सरूंक एक दार आसलें आनी तशेंच गाभाऱ्यांत भितर सरूंक दार आनी दर एक दार जोड्डे आसलोल्या 2 कोंगडांचें. वोंवतींचेर आसलीं तशीं ह्या पवित्र जाग्याच्या दारांचेर खाजूर माड आनी पाकोट्यांच्यो मोनजाती कांटयल्लीं आसलीं आनी पवित्र स्थाना मुखार आसलोले देवडेक भायल्यान एक लांकडाचो म्हालो आसलो. एक कुडीच्या कुशीक जनेलां आसलीं आनी वोंवती खाजूर माडांनी नेटयल्ल्यो आसल्यो. देवाचें उतर हें.